Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. जुदेयाक थावन कांय मनीस येवन भावांक अशें शिकोवंक लागले. मोइजेसान स्थापलोले चाली पोरमाणें तुमी सुनोत करिनात जाल्यार तुमी तारोण जोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशां कडेन पावलू आनी बार्नाबासाचो मोठो वाद विवाद जालो. आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सभेंतल्यान थोड्या जाणांनी जेरुसल्याक वचून ह्या तोंट्या विशीं धर्मदूतां आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटच पवित्र सभेन तांकां पाठयले आनी फेनिसियांतल्यान आनी सामारियांतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी भावार्थाक वेंग मारली तें ते सांगीत गेले. आनी ही खबर सगळ्या भावां भयणींनी व्हड खुशालकायेन घेतली. ते जेरुसल्याक पावले तेन्ना पवित्र सभेन धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नाबासान आपणाक देवान केलें तितल्याची खबर तांकां सांगली. पूण फारिसेवांच्या पंगडांतल्या कांय भावार्थ्यांनी अशी आडखळ हाडली. तांची सुनोत करूंक जाय आनी मोइजेसाची समूर्त तांकां सांबाळूंक लावंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक धर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसल्या. तुज्या दारवंट्याचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलें. थंयसर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराची कुळां ती. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबेच्यो सोदरो, दाविदाच्या घराण्याच्यो सोदरो. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गार. जेजू म्हणटा, म्हजे सोबें रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रावतां. जो म्हजे सोबें रिगून रावता आनी जाचे सोबें हांव रावतां तो सुभाम फळां दिता. जुआंवां पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुळवाडी. म्हजे सोबें फळां दिना तो दोर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दोर एक फांटो
ताणें ओदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंटा. हांव तुमचे लागीं उलोयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितोळ जाल्यात. म्हजे सोबे रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रावतां. फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजे सोबे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजे सोबे रिगून रावता आनी जाचे सोबे हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सोबे रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमो करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सोबे रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सोबे रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबाम फळां दिवचीं आनी म्हजे शीस तुमी जावचे. ही म्हज्या बापाची मोहिमा. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ म्हजे सोबे रिगून रावात. जुवांव ओवेस्वर 15 ओळ 4. अंकवार मारिया देवाच्या उतरांत रिगून रावून देवाच्या खुशे प्रमाणे जियेली. देखून देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावंक विंचून काडली. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर देवाच्या उतरांत रिगून रावून आपलें जिवीत बदललें आनी देसा देसांत वचून शुभ वर्तमानांचो परगोटणार जालो. भाग्यवंत जुजेवाज देवाच्या उतरांत रिगून रावून त्यागी जिविताक वेंग मारली. वेगवेगळे भेस घेवन गुप्ती मिसाची भेट समारंभून जायत्यांक जेजूची वळख दिली. भाग्यवंत तेरेजा कोलकोताची देवाच्या उतरांत रिगून रावून सेवे चाकरेचें जिवीत आपणावन भायरायलोल्यांक कोश्टवतल्यांक नवें जिवीत दिलें. भाग्यवंत कार्लो आकोतीस देवाच्या उतरांत रिगून रावून मिसाचे भेटे आनी जेजूच्या मासा रोगता वरवीं सर्गींची वाट तांकूंक आमकां शिकयलें. आयच्या शुभ वर्तमानाची दर एक वळ जेजू आमकां आपणा सोबे रिगून रावूंक उलो मारता. रिगून रावता ताचे सोबे आनी रिगून रावना ताचे सोबे कितें घडटलें तें सांगता. जेजूक जाय आमी ताचे शीस जावन बापाक मोहिमा दिवंक. जे परी भाग्यवंतपणी रिगून रावता ताचे सोबे आनी रिगून रावना ताचे सोबे कितें घडटलें तें सांगता. जेजूक जाय आमी ताचे शीस जावन बापाक मोहिमा दिवंक. जे परी भाग्यवंतांनी जेजूच्या उतरांत रिगून रावून जायतीं बरेपणां संवसारांत शिंपडायलीं. म्हज्या तशेंच पेल्याच्या जिवितांत तोखतात तसलीं फळां दिवंक देवाचें उतर जिविताक लावन आमचे बरे देखींतल्यान आनी चाली वरवीं भाग्यवंतपणाचो पावंडो चडोवया. बापा, तूं मोग जावन आसाय. आमी तुज्या पुता जेजूच्या उतरांत रिगून रावून भाग्यवंतपणाचें जिवीत जियोंक वावरूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe.
देव बरें करूं.